फुडलो 18 जून म्हळ्यार गोय प्लास्टीक मुक्त करून स्वच्छ भारत नितळ गोय खऱ्या अर्थान साकार करतले म्हण मुखेलमंत्री पर्रीकार उलयला। तशेंच बसींनी लेगीत डस्टबिनां दवरतले म्हण तांणी मुखार सांगला। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। क्लॅरिटी ऑफ थॉट आसत आनी सिंग्युलॅरिटी ऑफ पर्पज आसत जाल्यार फुडल्या 18 जुना पयलीं आमी प्लास्टीक फ्री गोवा, गार्बेज फ्री गोवा करूंक शकता काय ना हें आमी ठरोवपाची गरज आसा। म्हाका दिसता सरकाराची क्लॅरिटी क्लियर आहा। सरकार हो विशय कसोच सोडची ना। हो एक असो विशय आसा जो प्रधानमंत्र्यान आमच्या फुडें दवरलो, जाचेर ह्या सरकाराक पयलीं पासून सुद्दां एक एसोसिएशन आशिल्लें, पण आयज तो देशव्यापी अभियान जाल्लें आहा। चंपारण्याची गजाल केली, मिठाचो सत्याग्रह घ्या उदाहरण। म्हाका दिसता आमी आयज गोंयांत एक शपथ घेवया, सगळे जाण आसत, प्रत्येकान हो शपथ दवरपाचो। आजच्या दिसा हांव एक गोश्ट समजता की प्रत्येक बशीन आमी फुडल्या म्हयन्या पासून कचरा पेटी बशीन सुद्दां दवरपाक कंपल्सरी करतले। केन्ना तरी जुलय म्हयन्यान हाजेर ऑर्डरी येतल्यो, म्हणजे कोणाच्या हातान जर तूं कचरो किंवा बाटली बशीन आसा तर तो भायर उडयता पळय, ती भायर उडोवच्या जाग्यार त्या बॉक्सान उडोवची। प्रत्येक बस स्टेशनाचेर ती एम्प्टी करूया। म्हणजे वायल गव्हर्मेंट वील प्रोएक्टिवली एक्ट टू क्रिएट फॅसिलिटी, लोकांकूय म्हणजे आयच्या दिसा हें आसा, लेट अस कीप द ब्युटी ऑफ दीस स्टेट। गोंयची ब्युटी जी आसा ती नॅचरल ग्रीन कलरान आसा, त्या प्लास्टिकाच्या ग्रीन कलरांच्यान ती येना। त्यामुळे प्लास्टिका पासून आमी पयस रावंक जर शकले आनी तितलो जर विचार आमच्या मना भितर आमी स्पश्ट करपाक शकले जाल्यार नितळ गोंय करपाक आमकां वेळ लागचो ना। आयच्या क्रांती दिना दिसा म्हाका दिसता गोंयकारांनी आमी फुडल्या 18 जुना पर्यंत ही क्रांती करुया, स्वच्छ गोंय, स्वच्छ भारत।